कोरोना व्हायरसच्या विरोधात जो कर्फ्यू लागू केला माननीय मोदीजीन 21 दिसाचो ताजो आज पयलो दीस. आम्ही सगळेजण एके दीस सहकार्य करीत आयल्या. गोंयकार हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन सहकार्य करतले हाची अपेक्षा करता आणि माननीय मोदीजीन दिल्ले इन्स्ट्रक्शन्स आणि आम्ही गोंयांत ताच्याय पेक्षा काही कडक पावलां जी सरकारान उचलल्या ताकाय सगळ्यांक सहकार्याची अपेक्षा करता आणि सगळे सहकार्य आम्ही गोंयकारांच्या आरोग्याच्या दृश्टीन सोशल डिस्टन्सिंग दवरण्याच्या दृश्टीन आम्ही घेतलेली हांगासरली कडक पावलां एका सगळ्यांनी सहकार्य करचे. थोडेशे त्रास सगळ्यांक जाता म्हाका खबर आसा. सगळ्या जाणांक बऱ्योचश्यो गजाली टायमशीर मेळना हाजी म्हाका चत्राय आसा. हे सगळें आसतना सुद्दां हांव सहकार्याची अपेक्षा करता. थोडोसो संयम बाळगचो आणि सहकार्य करचें जेणे करून आमकां सगळ्यो गोष्टी सुरळीत जावपाक अजून 1-2 दीस लागतले हाजी चत्राय लोकांनी घेवची. आज पहिलीच मिटींग 10:30 वरांचेर सुरू जाली. तब्बल देड वर मिटींग चल्ली आणि तातूंतल्यान रुटीन फॉलोअप म्हणजे सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन कितें कितें जालां आणि कोविड-19च्या विरोधात कर्फ्यूच्या खातीर जी गायडलायन सेंट्रल गव्हर्मेंटान फॉलो केल्या सेम गायडलायन फॉलो करता आसतना आनी थोडीशी आमी एडूय केल्या हांगासर. तें खूब म्हत्वाचें आसा. हे करता आसतना पयलो प्रायम फोकस जो आसा तो आमी जेका म्हणटा की कोविड हाच्या खातीर टेस्टिंग लॅब सुरू करपाच्या दृश्टीन सगळ्यांत व्हडलें पावल जें आमी उचल्लें. आमची ऑलरेडी डॉक्टर्सची टीम ही ऑलरेडी पुण्याक गेल्या. 4 जाणांची टीम पुण्याक गेल्या. आमी आमचे स्टेट डिफेन्स मिनिस्टर श्रीपादजी नाईक हांच्या कडल्यान स्पेशल रिक्वेस्ट करून स्पेशल प्लेन घेवन आणि जी सॅम्पल्स हांगासर व्हरपाक जाय आसली ती ऑलरेडी आज सकाळी ऑलरेडी पुण्याक गेले. 2 दीस पुण्याक ट्रेनिंग घेवन फाल्यां सांजे पर्यंत पुण्याक परत येता. सो दॅट काल पर्यंतची जी सॅम्पल्स धाडिल्ली आशिल्ली तांचे रिपोर्ट्स आमकां अजूनय अवेटींग आसा. फाल्यां पर्यंत रिपोर्ट्स मेळटले. बट दे आर पेशंट व्हेरी मच रिकवर. त्या खातीर चुकीची बातमी जर कोणी पसरयता आसत खंयच्याय न्यूज माध्यमांतल्यान खंयच्याय चॅनल माध्यमांतल्यान जाल्यार ती चुकीची आसा. गोंयांत आज पर्यंत टील डेट एक सुद्धा पेशंट जो आसा हो पॉझिटिव्ह ना हाची सगळ्यांनी जत्राय घेवची. आमकां जो सस्पेक्टेड पेशंट्स आसा ताका आमी क्वॉरंटायन करता. ताचे सॅम्पल्स जे आसा ते काडून धाडले वता. ताजो रुटीन रिपोर्ट्स आयल्या उपरांत ताजो ऑथेंटीक रिपोर्ट्स होय लोकां समोर दवरलो वयतलो. आमची मेडिकल टीम परत एकदां ताचो सगळ्यांचो खरोखरूच आभारी आसा. धन्यवाद आसा. गोंयकारांच्या वतीन ताचें अभिनंदन करता. आमी म्हणटा की जे डायरेक्टली या पेशंटाच्या क्वॉरंटायन केल्ल्या पेशंटाच्या बरोबर सस्पेक्टेड पेशंटाच्या बरोबर गोवा मेडिकल कॉलेजची मेडिसिन टीम पॅरामेडिकल स्टाफ्स लॅब स्टाफ्स हे सगळे जण काम करता. तर ते त्यांचे अभिनंदन करता आणि खरोखरूच हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन तेंच्यांनी सहकार्य करचें हें तेंच्या लागीं मागता. दुसरें विथ ऑल डिपार्टमेंट्स म्हणजे आमी जशें म्हणटा की कर्फ्यू लागपा खातीर पोलीस डिपार्टमेंट कलेक्टर आणि बाकीची सगळी डिपार्टमेंटां आपल्या परीन पुराय काम करता. सगळ्यांनी सांगलां की 100% कर्फ्यू 100% लॉकडाऊन हें पाळप सोशल डिस्टन्सिंग पाळपा खातीर हें अत्यंत गरजेचें आसा. आमी जर कोरोना व्हायरस आतां हांगांतल्यान रोखतले आडयतले किंवा तेजें ट्रान्समिशन जावपाक दिवचे ना जाल्यार सोशल डिस्टन्सिंग घरात रावप माननीय मोदीजीन सांगलां हें अत्यंत गरजेचें आसा. गरज नासतना घरा भायर कोणीच भायर सरचें न्ही. पुलीस हॅरेसमेंट करता पुलीस त्रास करता हेज्यो कंप्लेन्स करच्यो न्ही. बारीक सारीक कारणां खातीर खंय तरी पुलिसां कडेन उजत घालची न्ही. पुलिसांक सहकार्य करप अत्यंत गरजेचें आसा आणि पुलिसांक सहकार्य केलें जाल्यार म्हाका दिसता पुलीस कश्योच कोणाक त्रास करिना. हे आमी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन एक द कलेक्टर इज इश्यूइंग द कर्फ्यू पास. सेकंड डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रेस मिडिया शी विल इश्यू द पास. नेक्स्ट इजन आमी आमच्या हेल्थ सर्विसीसचे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस हांकां ऑथरायज केला. हेल्थ रिलेटेड स्टाफ हांकां पास इश्यू करपा खातीर गोवा मेडिकल कॉलेजचो डीन तेजे पॅरामेडिकल स्टाफ आनी ताजे जे स्टाफ आसा तो स्टाफ. हाज्या व्यतिरिक्त कोणूच जांकां गरज ना तांच्यांनी हांगासर बेश्टे भायर भोंवचें न्ही. अजूनय बी बरेच जाण आपली दुकानां उगडी करून बसल्या. अजूनय बरेच जाण पासयक म्हणून स्कुटरी घेवन भोंवतना दिसता बाजारांत भोंवतना दिसता. पुलिसांनी जर कडक एक्शन घेतली जाल्यार आपल्याचेर एक्शन घेतली म्हणचें न्ही. हे सगळ्या गोंयकारां खातीर म्हजी रिक्वेस्ट आसा. कारण ही भोंवपाची वेळ न्ही. जेन्ना आमी 100% कर्फ्यू 100% लॉकडावन म्हटलां तेन्ना घरान रावप